सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा साऊलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. तुज्या आयदनान तेल घे आनी चलूंक लाग. बेथलेहेमाच्या जेसेशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुतां मदलो एक राजा हांवें विचून काडला. सामुएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? साऊलूक गमोतूर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बराबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक योद्न भेटोवंक हांव आयलां. जेसेकूय योद्न भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें सामुएलान केलें. तो बेथलेहेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशे बरोवन ताका मेळूंक आयले. तांणी विचारलें, आमकां बरी खबर घेवंक आयलाय मूं? ताणें म्हणलें, होय, हांव सर्वेस्पराक योद्न भेटोवंक आयलां. नितळ जावन म्हजे बराबर योद्न भेटोवंक येयात. जेसेक आनी ताच्या पुतांक ताणें नितळ केलें आनी योद्न भेटोवंक आपयले. ते थंय पावतोच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबावा विण सर्वेस्परा मुखार ताचो माखलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळय नाका, न्हय म्हूण ताचें उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना, मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेसेन अबिदामानाक हाडलो आनी सामुएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या सातूय पुतांक सामुएलाक दाखयले. पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरले एकल्याक पूण सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसात तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगळ्यावून ल्हान तो हांगा ना, तो हिंडाक राखूंक गेला. तेन्ना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवन धाड, कित्याक तो आयले शिवाय आमी जेवूंक बसचे ना. म्हणटूच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत तळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो. म्हणटूच सामुएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच माखलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबे रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वीं तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवंक तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला. म्हजे पर्जेंतलो विंचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटालो, तूं म्हजो बाप,
म्हजो देव आनी म्हजे तारणाचें खडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराचे राय मदें भोव व्हरतो. जबाब: दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. व्हडतो बाप जेजूचो मोहिमे वोवन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपुण्याचो कितलो उंच बरवोसो उगडापो तुमकां जावं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिझेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिका भायर हेरां खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खाले आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला. म्हणटूच मनशाचो पूत सोनवाराचो ही दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सर्वेस्परा देवान सावलूक नाकारलो कित्याक ताणें आपलें उतर पाळूंक ना. सर्वेस्परान साम्युलाक एका नव्या राजाक माकून धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो, सगळ्या ताच्या भावां मदें ल्हान. देवाच्यो आनी मनशाच्यो येवजण्यो वेगळ्यो आसतात. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू सोनवारा दिसा शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस चलतना कोणसां तोडूंक लागले. फारिझेवान परमोणे सोनवारा मोडून नजो आसलो आनी त्या दिसा कसलेंच काम करूंक जायनासलें. फारिझेवांक तें पाप कशें दिसलें देखून सोनवार मोडपाचें घराणें घालें. जेजू तांकां सांगूंक सोदता की दर एकाक सोत्या आसा आपणाक जाय तसो सोनवार पाळूंक. जण एकल्यान आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे चलूंक गरजेचें. आनी आमचें मन बरें दवरल्यार देव आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी केन्नाच जिवितांत सांडचो ना हाचेर विस्वास दवरूंक गरज. तर आयज आमचो तराव जावन दी, जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाचे येवजणे म्हूण मांडून घेवंक आमी वावुरया.